काळीज शांतीचें काळीज, तुझें काळीज मोगाळ्याचें काळीज. ओ पवित्र काळजार जेजूच्या तूं आमचो आसरो. कितलो मोवाळ तूं, कितलो मोगाळ तूं, कितलो दयाळ तूं धरी. आमचो हुस्को तूं धरीत आसलो. रात सरून गेली. थोडे आमच्या बाबा भयणांक ही रात उजवाडून पडोवंक पावना आसा. आयचो उजवाड आमकां पडोवंक तुवें दिलो. आमचे सांदे बरे तरेन चलता. हो अणभव तुवें आमकां दिलो. आमचे उलोवप, आयकप, पळोवप आजून सारकें आसा. संवसारांत दर एक मिनटेक नवला जाता ती आमकां दिसता पडटा. आतांच काळोख आसा, आतांच पावस पडटा, आतांच थांबता, आतांच उजवाड जाता, अदीक आनी अदीक उजवाड जाता. सुकणीं रडटात, वाहनांचो आवाज येता. संवसार परतून आपले वावराक वता. तूंच म्हजो रोजगार सुख, तूंच म्हजो आदार. आमच्या जिवितांत तूंच आमकां सांबाळटा. आमचे जिवीत तुज्या हातांत घरा दवरता. आमी व्हडल्यान जेजूक आर्गां दिली. जोगीचे बापा तुका आर्गां वास महिमा, कित्याक तुजी पदवी सदांच आमच्या मुखार दिसता. सृश्टीचें रूप जेन्ना बदल्लां, एके वाटेन आमकां थंडाय मेळ्ळ्या, दुसरे वाटेन निसंटन जाता, भिरांत दिसता. पूण ह्या सोगल्याक दुनियाक तुजो संदेश आमा मनशांक मेळटा. हो संदेश समजून आमी आमच्या जिविताची तोरां बदलून, आमच्या जिविताची चाल आमी नवी करून तूं आमकां उलो मारता. त्या पासून तुका आर्गां वास दिता. भोव करून जे कोण मनीस समजतात ह्यो वस्तू, सृश्टीचें रूप जेन्ना बदलत आसा आनी आमकां निसंटनान पावोवपाक शकता, हो संदेश समजून घेतात, तांचे पासून दुनिया
तुका आर्गां दिनवास दिता. तूच म्हजो रोसना सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजा सोम्या, सदांच तोरीरा. अर्घ आणि दिवस तुका हे सकाळी फुडें तूं आमचे मदें हाजीर केला देवा. अर्घ आणि दिवस तुका सगळें बरेपण जे तूं आमकां फावो करताय तूं म्हाका फावो करताय. अर्घ आणि दिवस तुका जेजू तूं म्हजे सशीं आसाय देखून तूं म्हजे सशीं जायत्यो मिलागडी करताय जेजू. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिवस तुका जेजू. Mozo rosna sumia, mozo moja karuza sumia, sola gloria. For all the blessings, for waking me up this morning to be here at your feet. I thank you, Jesus, for the gift of a friend that you give us today, that you have become our friend and you want us to be your friend. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Tuz mozo rosna sumia, tuz mozo adar, tuz moja karuza sumia, sola gloria. गोंयचो स्वास्थ्य म्हज्या कुडीन घालून म्हाका करपा दिली तुज्या पांयशी येवपाक मंगळा जेजू गांडीन वाचता वाखाणटा सोडून तुवें आमचे फुड्यान आयल्याय मंगळा जेजू. तुका सगळी खाबी आसा मंगळा जेजू. मंगळा जेजू तूं आमकां राखताय सांबाळटा तुका आर्गां दिता दिन वाचता वाखाणटा. हे पावसान मंगळा जेजू जायते त्रास जाले लोकांक आनी तांचे कडेन तूं राव मंगळा जेजू ताका राख सांबाळ. आमचे गोंयचे शार तूं राख आनी सांबाळ तुज्या देवारीक राखता दिन वाचता मंगळा जेजू. Tuz mozo rosna sumia, tuz mozo adar, tuz moja karuza sumia, sola gloria.
Bogiem i Twoje serca Jezucia.
Duloba Karsa Jesucha, 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 Motabi Karsa Kwarmaricha, Mojos Vyatasa, Kurmuchi, Duloba Karsa Jesucha, 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 Duloba Karsa मुझे साइड न सकती बोरिया निकलाई करसा जीचा दुलोबा 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 करसा जीचा Duloba Karsa Jesucha, Duloba Karsa Jesucha, Duloba Karsa Jesucha, Duloba Karsa Jesucha. Gor Mushin Arisha Karsa Sakti, Duloba Karsa Jesucha, Duloba Karsa Jesucha. Salvam Somo, 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 Salvam Shinkar. Boreani Dwai Karsa Jesucha, Duloba 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 Karsa Jesucha. Duloba Karsa Jesucha, Duloba Karsa Jesucha, Duloba Karsa Jesucha. Pavitra Karsa Jesucha, Patavit Karsa Kwarmaricha, Shavata Gayatriya R26, page number 190. Moshe Duloba Jesu. Moshe Duloba Jesu.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता चिकाली यूथ आमचे सगळे जे आसात तांचे बरे भलायके पासत आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता चिकालींच्या दर एका कुटुंबा पासत सगळीं कुटुंबां आमची आमी देवाच्या हातान घालुया हे मिसाचे भेटेन आनीक दर एक कुटुंब देवाच्या मोगाचें देवाचे कृपेचें कर म्हूण मागुया. आज भावार्थाची दिवटी भेटयता रेजिना मुंदी, मारिया जॉर्ज डिसुसा आनी फामील, आल्तो दाबोली, फिलोमेना डिकॉस्टा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. भावनो दोन दिसाक एकामेकाचो मोग करूंक जायते आमकां अवघडां येतात. जायते आमचें जिवीत एकामेकाचो मोग करूंक आमी खर्चूंक पडटा. जायते फावटी एकामेकाचो मोग करता आसतना आमकां जायते सेटबॅक्स मेवतात. हेंच आसतना जेसू आमकां खोरायेन आज्ञा दिता, हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो करचो. हेंच मनान धरून दर दिसाक आमी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक प्रयत्न करून एकामेकाचो मोग करूंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां खुतखुतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी चुकल्या देखून देवाची काकलुती कुलो मारून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोरपुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता, मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मेळ सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस बरा देवळाक विनंती करात म्हणटात. सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काच्या गुटान वांटो घेतिल्ल्या सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कोर
आनी संतोशान आमी समरमताव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंतोकियेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंतोकियेंत, सिरिनियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयणां जाल्यांत तुमकां नोमान कोत्ता. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकश्टांत घालूंक फाटीं सरूंक नान त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटोच हांचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां कुड्ड्या देवाक भेटोवन बोश्टयलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगत आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडेपण पयस कोच्चें. ह्या वस्तू पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. ते भायर सरून आंतोकियेक गेले आनी हांगा भावार्थांची सगळी सभा आपोवन तांणी ही चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतोरें. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मनाक गायोना कोत्तलो. स्तोत्रां गावून रोचतल्या ओतम्या म्हजो जागो जा. किनोऱ्यो सितारां जायात जागी फांत्याक कोत्तांव जागे. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन कोत्तलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यंत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकोय तुजी मोहिमा. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडल्यान हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा जेजून आपल्या शिसांक म्हळें म्हजी आज्ञा ई हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट बाबा भयणीनो आमी जिवितान इश्टागत करता जायते फावटी ती बिगडटा जायते फावटी आमी चडशे सांबाळटा एक इश्ट आसप म्हणल्यार आमकां एक व्हड आदार एक व्हड धीर एक व्हड आलाशिरो देवा उपरांत आमची आवय बापूय आमची बाबा भयणां उपरांत आमची इश्टां मित्रां आनी आमची इश्टां आमकां तर बरीं आसत आमचें जिवीत बरें वता इश्टां जेन्ना वायट आसत आमचें जिवीत नरकांत वता म्हूण इश्ट आमकां आसप म्हणल्यार आमकां एक व्हड भाग जिसो आमकां म्हणटा हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना काय बरें आज्ञा जेजू आमकां दिता तुमकां हांव चाकर म्हणचो ना आनी चाकर कित्याक म्हणचो ना तें जेजू आमकां सांगता कित्याक चाकर आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक जितलें हांवें म्हज्या बापा कडचें हांवें घेतलां तें तुमकां हांवें कळयलां आनी तुमकां कळयलां देखून हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात ह्या देव मंदिरांत तर आज आमी आसां जाल्यार देवान आमकां वेंचून काडल्यात 2 दिसाक ह्या देव मंदिरांत देवाक आर्गां दिवंक आमी येता जाल्यार त्याच देवान आमकां काय बरें बावतिस्मा वरवीं आपली मोगाची भुरगीं केल्यात आनी हाका लागून तो म्हणटा ह्या पासत तुमकां नेमल्यात कित्याक नेमल्यात की वचून तुमी फळां दिवची कसलीं फळां आमी जाणा बाजारांत आमी फळां हाडटा 2-3 दीस दवरल्यार ती मागीर पिड्यार जातात कुसतात तसलीं फळां न्हय तोखतात तसलीं फळां म्हणजे सासणाच्या जिविताक व्हरता तसलीं फळां तुमी जावची तुमच्या जिवितांत जायते फावटी तोखता तसलीं फळां दिवंक तुमकां अवघडां येतात इश्टूच गोडेक जायते फावटी तुमचे दुस्मान जातात जायते फावटी बऱ्यो वस्तू करता आसतना दुसरो टिका करता जायते फावटी गोडे आमच्याच वाद्याचे आमी जाता हांव सगलें जाणा दुसऱ्यान म्हाका सांगची गरज ना सगलें म्हजी जी जाणवाय संवसारान आसा तितली म्हजें सवें आसा दुसऱ्यान म्हाका ताची दिवची गरज ना अशें आमी तर चिंतीत जाल्यार आमचें माप बोल्लें आमी जेन्ना खालती जाता दुसऱ्याचे कडच्यान आमी शिकता दुसरो म्हाका जाणवायेन भरतलो दुसरो म्हाका आदार दितलो दुसरो म्हाका उदीक आनी उदीक बुदवूच जावन ते आपले बुदी वरवीं म्हाका शिकयतलो हें शिकपाचें मन आसा तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसारांत तोखता तसलीं फळां दिवंक पावतले आनी फळां कसलीं दुसऱ्यान जिवीत हाडटा तसलीं फळां कसलीं जेन्ना आमचें जिवीत वायट रस्त्यार वता दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिता तसलीं फळां कसलीं आमचें जिवीत पयले सद्याक
आमी बऱ्या रस्त्यार घालपाची, फोंडां दुसऱ्यांक स्वर्गार आमचे बरोबर व्हरपाची, सर्गीची वाट बरोबर आमी तांकपाची. एक पोरजा कशी, एक पवित्र सभा कशी, त्याच जेजून शिकयलोलो आमी आमच्या जिवितान आज्ञा पाडचो. भाऊ भयण, आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा, ही म्हजी आज्ञा तुमकां कसली, एकामेकाचो मोग करात. अवघड आमकां आतांच तर मीस सोंपल्या उपरांत भायर आमी मेळत, कोणें कितें म्हणत जाल्यार आमी रोखडीच फाट करून पोत्त्या पोत दितले. आमी राग दवरता, आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार आसना, आमी एकामेकाची टिका करता, एकामेकाची अजूत काडटा, एकामेकाची आमी गॉसिपींग करता, दुसऱ्याचे विरोध आमी बरयता. जायते तुमच्या ह्या फिरगोजेंत आसतना 5 वर्सां जायत्यो चिटी दुसऱ्यांच्यो, उमकेंच जालां तुवें कशें म्हणलें, उमकेंच केलां तुवें कशें सांगलें, उमकेंच बरयलां तुवें कशें तें केलें. भाव भयणीनो, आमकां ते भाशेन दुसऱ्यांची टिका करूंक, दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक, दुसऱ्यांक खाला धरूंक, दुसऱ्यांक आमी वयर चडटा तो पळोवंक आमकां जायते फावटी नोसाय जाता. पूण जेजू म्हणटा, ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. हाचे दिसाक आमकां करपा मागुया. जरी तर आमी त्याच सरवंडाराचे इश्ट जातले जाल्यार एकामेकाचो मोग करूंक आमी वावरुया, आमकांच उणें करुया. जेन्ना आमी आमकांच उणें करता तेन्ना तोच सरवंडार आमकां करपा दिता. हीच कृपेन आमी जिवंक वावरुया. C21, page number 37. C21. मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर तुका आमी भेटयता. ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र सर्वेस्पराचे नामे
बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्ताचो गूट पोरगोटुया जेसू मेलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवोसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखार मोड पुडेवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाऱ्याच्या आज्ञा मनात धरून जेसून शिकवलेल्या प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा शेणा पवित्र शेराय संखय शिकोशी स्वर्गात सता तुशी संवसार आमचो दिसपटो गिरायचो संख आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धर्मी पुरो दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुते सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालचे कशे फर्मा तिका शांती दी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासवूच चलयताय सासणाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची श्री संवसाराची ही देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटा शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां सोनवार, फाल्यां उपकार मागतलो आसलो तुमी इगोज येवन साप करची. मातसो वावर चलता म्हणटकूच आमच्या फाटल्यान सांतिस्म आसा थंयसर बरे तरेन साफाय करूंक तुमी आदार दिवचे आमच्या सांतिस्तावांक. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोशा दुलोबा शेसू तुजो इतलो मोगू कोरताय
लोबा शिसू तूं सो इतलो मोगू कोरताय सगली म्हणया नीर So